आयज तुमी लायक एवरी टायम सरप्रायज विजीट म्हापसा बस स्टँडाचेर दिल्ली आसा. कितें इन्स्पेक्शनाचेर आयज कितें इलिगॅलिटीज तुमकां दिसपाक लागली? सो आता म्हाका दिसता ही आमची 8th विजीट आसतली जी आमी कंटिन्युअसली फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी करीत आयलेले आसा. आनी आमचो मेन ऑब्जेक्टीव ते जावन आसा की इंटरस्टेट बसीन जे फूड आयटम येतात ते सारके भाशेन येवंक, तांचो जो स्टोरेज कंडिशन आसा किंवा पॅकेजींग आसा ते आमी चॅक करूंक येता. आनी इफ आय कंपेर फ्रॉम द फर्स्ट विजीट टू टू इम्प्रुवमेंट आमकां दिसून येता की जायते जाण जे अशे विदावट एनी लेबल जाता लेबल घालून हाडूंक हे जाता. की आयच्या दिसा आमकां चड वस्तू मेळोंक ना, बट वी हॅव गॉट फ्यू थिंग्स, फ्यू आयटम्स हियर एंड देयर. लायक वी हॅव गॉट सम गोट मिल्क वीच हॅज कम विदावट एनी लेबलिंग. आनी ते मिल्क हांगाच चीज करपाक वापरता एक लोकल मॅन्युफॅक्चर. तशेंच बाकीचे मसाले आनी बिस्कीट आयटम्स जे थोडे मेळिल्ले आसा ते आमी आतां डिटेन करून दवरल्या. आनी हाजेर फुडलें कितें आसा तें एक्शन जातलें. जो लोकल कोण आसा ताका आमी लिंक इस्टॅब्लीश करून ताका नोटिसीस काडटा. ओके, हे आतां खंयच्यान येयल्ले आसा प्रोडक्ट? मेनली महाराष्ट्राच्यान येता तेच महाराष्ट्र स्टेटींतल्यान येता, वेगळ्या वेगळ्या जाग्यारसून येता. कितें फायन बीन आसता हेका? फायन इन द सेन्स वी इशू शोकॉज नोटीस फर्स्ट आनी तेंचे कडेन एक्सप्लेनेशन सीक करता की अशें कित्याक हाडटा ते. आनी मागीर एज पर द एक्ट तांकां एक सेक्शन 32च्या अंडर एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची पडटा. सो फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिवन गेल्ली आसा जे फाटले ऑफेंडर आसलेले. आतां तांचे कांय रिपीट ऑफेन्सीस आमकां अजुनूय कांय मेळूंक. सो दीज आर फर्स्ट टायम ऑफेंडर्स. सो वी वील गिव देम द नोटीस अंडर सेक्शन 32. आनी रिपीट ऑफेन्स जर मेळ्ळो जाल्यार तांचेर फायन न्हू, तांचेर केस जातली. सर, आमी पळयता आतां तुमी म्हटलें की गोट मिल्क, इट इज हाव कॅन बी आयडेंटिफायड इट इज गोट मिल्क ओनली? बिकॉज दिस वी हॅव गॉन एज पर द डेक्लेरेशन ऑफ द सप्लायर. ताणें गोट मिल्क म्हणून डिक्लेअर केला जाल्यार ते खरेंच गोट मिल्क आसा कितें आसा तो सॅम्पल काडलेलो आसा. आमी आमच्या लॅबान धाडटले. सो रिपोर्ट वील एस्टॅब्लीश. सो कितें मॅसेज दिवंक सोदता अशे सप्लायरांक आनी प्लस द परचेजर्स एंड द कस्टमर्स? आमची एकूच मॅसेज आसा की वी वॉन्ट ऑल द फूड दॅट कम्स इन आवर स्टेट टू बी कंप्लायंट. आनी वी वील रिक्वेस्ट द सपोर्ट फ्रॉम द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स टू कंप्लाय. आनी जरी तर कोणाक अशें कितें म्हायती घेवपाची आसा तर दे कॅन ऑलवेज विजीट द डिपार्टमेंट, फायंड आउट द डिटेल्स फ्रॉम आवर ऑफिसर्स. वी वील बी हॅपी टू टेल देम वॉट आर द रायट गायडलायन्स रादर दॅन जस्ट डुईंग दीस बिजनेस इन आन ऑर्गनायज्ड मॅनर. सो हो आमचो ऑब्जेक्टीव जाल्लो आसा. हाका लागून आमी कंटिन्यूअस चालू दवरलेले आसा टू पास ऑन अ मेसेज टू एन्श्योर दॅट ऑल दीज चॅनल्स आर क्लोज्ड. Milk is around 25 something. Plus this masala is expensive. Close to 1 lakh it is, but approximated. You can use the word approximate.